नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. गोंयांत सध्या वर्साक फक्त 13.79 मिलियन टन मायनिंग. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिली 57 मायनिंग लिजाक ऑपरेट करपाक मान्यताय. 9 लिजां न्हयकारली. एफसी गोवान घेतले विक्टोरिनो फर्नांडीस आनी टी हावकीपाक. ISL प्लेयर ड्राफ्टांत ब्रँडन फर्नांडिसा खातीर मुंबय सिटी कडेन ट्रेड करपाक जमले ना. सुनील छेत्री सगळ्यांत म्हारग. पणजे सफाई कामगारांचो प्रस्न तात्पुरतो सुटलो. महापालिका कामगारां मदीं समजिकाय. कोयर उखलूक सुरवात. कामगार आयुक्ताक विचारलेंच ना. कबलात आडकली. लाच घेतना धरिल्ले दोनूय आरटीओ अधिकारी निलंबीत. येरादारी मंत्री म्हणटात ताचे मेरेन पाविल्ल्यो खंय दोगांच्योय कागाळी. दोगांचोय रिमांड 3 दीस वाडयलो. आनी नारायण राणे पेटला सिंधुदुर्गांतल्या चिपी विमानतळाक. गोंयचो केंद्रीय मंत्री दिल्ली बसून आडमेळी हाडटा म्हण राणेची शबय. मोपा काय चिपी विमानतळावेल्यान राजकारण. खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या वर्साक फक्त 13.79 मिलियन टन मायनिंग जातले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 57 मायनिंग लिजांक ऑपरेट करपाक मान्यताय दिल्या. मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. इन्स्पेक्शना उपरांत 9 लिजांक मान्यताय न्हयकारल्या. 66 मायनिंग लिजांनी उदक आनी हवा कायद्या खाला मान्यतायेक मंडळा कडेन अर्ज केल्ले. मायनिंग लिजाचेर नदर दवरूंक म्हण मंडळान देखरेख समिती नेमल्या. Of those 69, we have granted them to 57. We have rejected the consents for 9 mining operations, and in totality, as although the Supreme Court cap is at 20 million metric tons, we have permitted mining only of 13.793 million metric tons per year. So what else we have done is that these mining consents that we will grant will be subject to some very strict conditions, which also includes setting up of ambient air quality monitoring stations. We'll be testing water quality in and around the mine. There will be groundwater level testing, and we've also decided to form a monitoring committee that will be headed by the chairman of the board and will include the directors or decision makers of major mining companies that will meet once in 3 months and take stock of the results of air quality, water quality and groundwater. So in case there is any problem, that we can review it and take remedial action rather than waiting for it to take that long. कॅपिंग समितीचो रिपोर्ट आनी शिफारशी वेल्यान वर्साक 20 मिलियन टन मेरेन मीन काडपाची मान्यताय सुप्रीम कोर्टान गोंयाक दिल्या. मात सध्या फक्त सुमार 14 मिलियन टनूच मायनिंग जातले. 57 मायनिंग लिजांक वर्साक 13.79 मीन काडपाक मंडळान इन्स्पेक्शना उपरांत मान्यताय दिल्या. इतले मजगतीं यॉट हेवन गोवा कंपनीक मरिना उबारपाक दिल्ली मान्यताय मंडळान स्थगीत दवरल्या. The marina issue, it was proposed, of course there was the proposal of the board taken in March 12th meeting was that the government of Goa will carry out a study on the carrying capacities of the rivers. That is yet to be done. So what we have decided is we'll keep this decision in abeyance. As and when that report of the Environment Department comes to the board, we will take it up again for discussion. ल्हान बेकर्स, फॅब्रिकेशन वर्कशॉप आनी ल्हान नर्सिंग होमांची कन्सेंट फी मंडळान रद्द केल्या. तांकां मान्यताये खातीर नव्यान अर्ज करपाक लायल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयचो फॉवर्ड विक्टोरिनो फर्नांडीस आनी नॉर्थ इस्टाचो टी हावकीपाक एफसी गोवान घेतला. ISL प्लेयरांची पावणी शुक्रारा मुंबय जाली. मात एफसी गोवाक ब्रँडन फर्नांडिसाक घेवंक जमूंक ना. मुंबय सिटीन ब्रँडनाक घेतलो. प्लेयरांचे पावणेंत सुनील छेत्री सगळ्यांत म्हारग प्लेयर थारलो. मुंबय सिटी एफसीन ताका 1.20 लाखाक घेतलो. So the first piece of business is done, remarkably from a base price of 20 rising to 45 lakh for Pune City. Chennai FC, Toy Singh, 86 lakhs. John. So
Delhi Dynamos, 41 lakhs. Eftadorika goes. Gone. Pune City, sold. Eugene Lendo, sold. Mumbai City. Well done. Sunil Chetri, 1.2 crore. Mumbai City, 68 lakhs, correct. And sold Atletico. Well done. Sold. Robin Singh to Delhi Dynamos, 51 lakhs. Karanjit Singh, 60 lakhs. Chennai. All done and sold. Yosa, Northeast, 56 lakhs. Citizen Singh. मुंबईत शुक्रारा जाल्ले प्लेयरांचे पावणेन 8तले 6 फ्रँचायझींनी कमीत कमी एक प्लेयर घेतलो. FC गोवा आणि केरला ब्लास्टर्साक एकूय प्लेयर मेळ्ळो ना. रिनो आंतोक घेवपाचो यत्न FC गोवान केल्लो, मात एथलेटिको कोलकातान बीड जोडोवन ताका घेतलो. 90. At 90 lakhs, then I sell. Sold. Yours, Atletico. Thank you. उपरांत जाल्ले ड्राफ्टातूय FC गोवाक जाय आशिल्लो प्लेयर मेळ्ळो ना. केरळान गोंयच्या केविन लोबोक घेतलो. मुंबय सिटी FCन ब्रँडन फर्नांडिसाक घेतलो. FC गोवान ब्रँडना खातीर ट्रेड केलो, पूण मुंबयन ब्रँडनाक सोडलो ना. उपरांत FC गोवान विक्टोरिनो फर्नांडिसाक घेतलो. दुसऱ्या फेरयेंतल्या ड्राफ्टान FC गोवान टी हावकिपाक घेतलो. नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक टी हावकिप जाय आशिल्लो, मात FC गोवान ताका सोडलो ना. Tackle, they've got players of flair that can operate off wingers. They've got pace up front with Victorino Fernandes. So at the minute they're looking well balanced. It'll just be interesting now to see what mix of foreigners they add to the pot, if you like, and see where they're going to go. सुनील छेत्री सगळ्यात म्हारग प्लेयर थारलो. मुंबय FCन ताका 1,20 लाखान घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. Is a Mumbai City FC player. पणजे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचो प्रश्न महापालिकेत मिटलो तरी आता बॉल कामगार आयुक्ताच्या कोर्टात गेला. शुक्रारा सावन तांणी शारांतलो कोयर उखलूक सुरवात केली. कामगारांनी शुक्रारा चर्चेत थारिल्ल्या मागण्याचे निवेदन पालिका आनी कामगार आयुक्ताक दिले. आयुक्ता फुडें त्या मागण्याचे कितें जाता ताचेर फुडले 4 दिसांत कामगार कितें ते थारायतले. सध्या कामगारांक 323 रुपया दिसवडो दिवपाचें थारला. फाटले 8 दिसाचो संप खंय लिवेत धरतले. 4 दीस जाले पणजे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचो संप चलतालो. आंदोलन 2 म्हयने जाले चलता. बेरेस्तारा मध्यानराती मेरेन कामगार आनी महापालिके मदीं वाटाघाटी चल्ल्यो. कामगारांच्यो म्हत्वाच्यो मागण्यो जाग्यार पडल्यात. सध्या कामगार थंड जाल्यात. शुक्रारा सकाळ सावन तांणी कोयर उखलूंक सुरवात केल्या. विशय खूब वर्साचे डायरेक्शन मेळ्ळें, मेमोरेंडम आमच्या भितर सायन जालें. काल कावन्सिलान जी डिसिजन घेतिल्लें वेजीस 221 वयल्यान 323 करप तें एग्री जाल्लेलें आसा. ब्रेक इन सर्वीस कोणाक आशिल्ली. आमकां महानगरपालिकेन टायम एंड अगेन सांगलें की महानगरपालिका जी आसा न्ही सिरियस आसा म्हणून. पण आयचे जे आमचे म्हणजे कलेक्टीव बार्गेनींग जे आसता न्ही त्या कलेक्टीव बार्गेनिंगांतल्यान तशा पद्दतीचे जे गांभीर्य आसा काय ते गांभीर्य आमकां दिसूंक ना. त्या नोकरीच्या बाबतीन युनियनाक इतलें यश मेळ्ळें आसा की तेंची नोकरी वाचप जें आसा पळय आनी तेजेर आनी खूब कितें गजाली वायट गोश्टी जो सरकार हाडटलो आसलो पळय ते वाचप त्या साठी आमकां यश मेळ्ळें आसा. आतां ह्या संदर्भान जें आसा न्ही हांवें आयच्यान काम सुरू केल्लेलें आसा. हांवें आयच्यान जें आसा न्ही काम सुरू केल्लेलें आसा एज रिगार्ड्स द डिसिजन ऑफ अ विड्रॉवल ऑर डिफरमेंट ऑर डिफरिंग द स्ट्रायक कळ्ळें न्ही इन व्यू ऑफ दीस तेचेर जो आसा आमची जनरल बॉडी मिटींग घेतली आमी आनी तेचेर निर्णय घेतलो. कित्याक आज हांव जें हांगासर येयल्लो आमची जनरल बॉडी मिटींग सगळी आझाद मैदानाचेर आसा न्ही बसले. आतां म्हाका पोजिशन खबर ना पण आसा अजून आमची एंटर जनरल बॉडी मिटींग आसा न्ही ती आझाद मैदानाचेर बसलेली आसा. आज असो विशय गंभीर विशय जो आसा न्ही तेंचे फुडें व्हरप्या पुरतो म्हाजे कडेन होमवर्क ना सद्या. कित्याक आज कितें तरी सांगलें इन द म्हणजे कसो इन द स्पर ऑफ मुवमेंट जातलें कदाचित दे मे गेट मिसगायडेड ऑल्सो म्हणून कमिटी म्हणून हेचेर जे आसा न्ही फाल्यां आमी कमिटी म्हणून पयली बस. कामगारांकडेन केल्ल्या सेटलमेंटा वेल्यान शुक्रारा सकाळी कामगार आयुक्त आनी महापालिकेचे अधिकाऱ्यां मदीं कोफुसांव जाले. चडशे फावटी कामगार संघटना आनी सरकार वा संघटना मदीं समजिकाय कबलात करता आसतना कामगार आयुक्त थंय आसता. कबलातीचेर कामगार आयुक्त आपुणूय सय करता. त्या MOUक म्हत्व आसता. CCPच्या केशीन MOU जातना कामगार आयुक्ताक आपयलेच ना. शुक्रारा सकाळी कामगार संघटना कामगार आयुक्ताची सय घेवंक आयुक्ता कडेन गेल्ले तेन्ना आयुक्तान तयारी दाखयली ना.
फाटले 4 दीस कामगारांच्या संपाक लागून पणजे कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो. फुडलो प्लान थारावंक कामगार संघटनेची कार्यकारी समितीची शुक्रारा बसका जावपाची आशिल्ली. ती सध्या फुडें धुकल्ल्या. कामगार युनियन आनी महापालिकेचे कबलातीचे कामगार आयुक्त कितें करता ताचेर आंदोलनाचो फुडार आसतलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.